Alvisha Romi de Costa आनी मीस पेटयता ताची फामील. ह्या भुरग्या पासत आयज मागता आसतना खेरीत भाशेन देवाक आमी दिनवास दिवया. ताणें त्या भुरग्याक जिवीत दिलां आनी आतां 21वें वर्स फावो केलां फुडाराक. बरें भुरगें कशें तें जिवंक ताचे पासत आमी मागुया. जुझेन आनी जुलियट हांच्या आत्म्यांक मीस पेटयता बेनी कार्दोज. आयज 6 जून हें नोवेन प्रस्तूत करतात. ह्या जोना पासत आयज आमी मागुया. अदीक करून जीं जाणटीं, पिडेस्त, भुरगीं तारवार आनी पडदेसान वावुरतात तांचे पासत आयज आमी मागुया. आसून सायबणीचे मजतीन देवान ह्या जोनाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सगळीं देसांव मनान धरून ह्या नोवेनाच्या मिसान आतां भाग घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचेय सगळें आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमचे क्रिस्ती दोतोनीपण म्हणून काळजीदारपण हें पवित्र आत्म्याच्या देण्या मदलें एक देणें. आमकां तें पवित्र स्नाना वरवीं फावो जालां. क्रिस्माच्या संस्कारा वरवीं आमी अदीक नेटान जेजूचे गोवाय जावन ताची आमी खोलायेक जाग घेतल्या. अडचण्या आड फुडें वेतलो जाल्यार आमकां काळजीदारपणाची गरज. तर आमच्यान आशिल्ल्या ह्या काळजीदारपणाच्या देण्याचो आमी वापर करून काळजीदारपणान वावरून जेजूचे गोवाय जावन आमकां ह्या आयच्या सेवा धर्मान कृपा मागुया. काळजीदारपणान वावरुया, जेजूचे गोवाय जावया. हो विशय मनान धरून आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणें मागुया. हांव पातकी चोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच अपवाद भरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
सरेस्परा देवा भोव भाग्यो तांकवार मारयेक आमी आयज भोक्तीन बोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. इझायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचून सवेस्पो म्हणटा, तूं इस्रायला म्हज्या सैनिकांक म्हज्या वेंचून काडलेल्या शापोकाक म्हज्या इश्टा अब्रामाच्या पुताक हांवें तुका हाताक धरून पृथ्वीचे शिरीतान हाडला आनी पयशिल्ल्या देसांतान आपूण तुका म्हणला, तूं म्हजो सेवक. हांवें तुका वेंचून काडला, तुका हांवें वयस करूंक ना. तूं भिवू नाका, कित्याक हांव तुज्या सोबे आसा. हुस्को दवरूंक नाका, घाबरूं नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका वटाय दितां, हांव तुका बसोवन दितां. म्हज्या जैतिकोन उजव्या हाताक हांव तुका सांबाळटां. हांव सवेस्पो तुजो देव तुज्या उजव्या हाताक धरतां. हांव तुका सांबाळटां, भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलों. जाकोबा किरकोळ कित्याक इस्रायल्या हिन्या ओडक्या कित्याक भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलों. उलयता तो सवेस्पो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हडकार. No
आसूं तुमचे सगळे आसूं. सुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुका सगळे. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो. शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी न्हय. तुमचें कालीज उचांबोळ जावं नये. सगळी भिरांत सोडात. हांव वेता आनी हांव तुमचेशी येता अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापाशी वेता म्हूण तुमी संतोश भरीत जातले आसले, कित्याक बाप म्हजेहून व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी भावार्थ धरचे खातीर आतां हें घडचे आदीं हांव तुमकां सांगतां. आनी तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करता म्हूण आनी बापान म्हाका दिला ती आज्ञा हांव सारकी पाळटा म्हूण संवसाराक पळून येवंक जाय. उठात तर हांगासरले वचुया. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकान्नी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावानो, सुमार 50 वर्सां आदीं म्हाका उगडासा हांव एक ल्हान भुरगो आसलो. एक फामाद हिंदी चलचित्र शोले आयलेलें, एकदम फामाद जालें. तातूंत 2 हिरो आसा आनी एक गुंडा डाकू, गब्बर सिंग ताचें नांव. आनी एक पावटी हो गब्बर सिंग आपल्या सांगात्यांक आपणाशी आपयता आनी म्हणटा, कितले मनीस आसले तुमकां अशे भाशेन ताणीन धांवडायले, कितले मनीस आसले. आनी हे दुसरे डाकू म्हणटात 2 मनीस. फकत 2 मनीस. आनी मागीर हो गब्बर सिंग तांकां एक डायलॉग मारता. तांकां सांगता, जो डर गया वो मर. म्हणजे जोरी तर तूं भियेताय पूण समजो तूं मेलोय. मोगाल इश्टानो, आयज आमचो विशय काळजीदारपणान वावुरया, जेजूचे साक्षी जावया. बावतिस्मा दिसा आनी क्रिस्माच्या दिसा पवित्र आत्म्याची 7 देणी आमी घेता. हातूंतलें एक जावन आसा काळजीदारपण. हें काळजीदारपण कितें काय, कशें येता आमच्या जिवितांत. आमी म्हणटा हो मनीस काळजीदार, तें काळजीदार. खुंयसान येता हें काळजीदारपण. आयची दोनूय वाचपां, पयलें इसायास प्रवाद्याचें आनी शुभ वर्तमान, आमकां दाखोवन दितात की काळजीदारपण जावन आसा देवाचें देणें. देव आमकां दिता हें देणें, काळजीदारपण. पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान 42 हाचो इतिहास जावन आसा. इस्रायल परजा आतां परदेसान आसा, गुलाम आसा, निर्वासीत जाल्यात, एक्झायल. आनी असले परजेक इसायास प्रवादी घोटाय दिता. 5 पावटी आमी आयकलां हें उतर. भियें नाकात, भियें नाकात, सर्वेस्पर म्हणटा, हांव तुमचे सांगाता आसा. हें जें तुमी आतां सोंसतात एक पिणकार,
निर्वासीत जातेली आख्खी पिणका रावतेली ती वर्सां सुमार 50 वर्सां रावतेली ही देवाची खास न्हय देव कोणाक खास लाय पूण हें तुमी तुमचेरूच हाडना तुमच्या कोरण्यांवर तुमी वायट केलां आनी ह्या पासत आतां उगडास दवरात भिये नाकात देव तुमचे सांगाता आसा ही वर्सां सोंपल्या उपरांत देव तुमकां परत हाडटलो तेन्ना तुमकां गमन येतलें की देव तुमचो मोग कोत्ता म्हणून त्या म्हणसर काळजीदारपण दवरात आमी जाणाव 50 वर्सां उपरांत सायरस नांवाच्या ह्या राजान पर्शियाच्या राजान इस्रायलाक सुटका दिली लोकांक सांगलें चला तुमच्या गांवघराक जायतीं जाणां वचोंक ना थोडींच गेलीं थोडीं रावलीं बाबिलोनिया जी कोण परत आपल्या गांवघरा येलीं तेणींनी आपलें नवें जिवीत सुरू करूंक लागलीं तांचें देव मंदीर परत बांदलें घरां भाटां घेतलीं दाख वेळो लायल्यो आनी अशे भशेन देवाचेर भाट धरून ताणीन आपलें नवें जिवीत सुरू केलें आयचो शुभ वर्तमान जुआंवाच्या शुभ वर्तमानांतलो हातूंत जेजू मोतच्या आदीं ते रातीक आपल्या शिसां कडेन उलयता तांकां बुजवण दिता शारोती पवित्र आत्मो हांव मेल्या उपरांत धाडटलो आनी तो तुमकां घोटाय दितलो नव्या करारान लुकाच्या शुभ वर्तमानान कोल्याच अवेसवरान आजदूत राखण्यांक म्हणटा गोरवां राखण्यांक म्हणटा भिये नाका तुमकां एक सोडवंडा जल्मला फुडें आंकवार मारयेक देवदूत म्हणटा भिये नाका तूं कुरपेन भरलेली मेल्या उपरांत जेजूचें पयलें उतर आपल्या शिसांक भिये नाका हांव तुमचे सांगाता आसा आनी स्वर्ग प्रवेशा आदीं जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा भिये नाकात म्हजे साक्षी जायात हांव तुमचे सांगाता आसा मोगाल भयणी भावांनो जरी तर आमी भिरांतीन जियेता आमच्यान कांयच करूंक जायना आमी लाचार जाता भिरांत एके भाशेन एका मनशाक कैदी करता बांदून दवरता जेजून आमकां सुटका दिल्या तर काळजीदारपणान आमी कशी जिवूं येता काय क्रिस्तांव 3 भाशेन आमी आतां चोवया पयले सुवातेर काळजीदारपणान जेजूचें कार्य आमी फुडें व्हरया 1999 वर्सा ओडिसा राज्यांत ग्रॅहम स्टेन्स आनी ताच्या 2 भुरग्यांक जिवेशी मारली ते आपले जिपीन न्हिदलेले रातचो वेळ आसलो ताणीन ते जिपीक उजो लायलो तांकां हांसयले हांसून उडयले ग्रॅहम स्टेन जाणा आसलो जेन्ना गरिबां खातीर आनी पासत जरी तर वावर कोत्तात तांकां जायते कश्ट मेळटले म्हणून तरी आसतना ताणें वावर केलो लोकांक सुटका हाडली भिये नासतना ताणें जेजूक परगट केलो काळजीदारपणान जेजूचें कार्य ताणें फुडें व्हेलें आमी क्रिस्तांव आमकां 3 गूण आसात याज्ञीक प्रवादी आनी राजकी परजा आमी याज्ञीक प्रवादी आनी राजकी हे गूण घेवन आमी जेजूक संवसाराक दिता काळजीदारपणान आमी जेजूचें कार्य फुडें व्हरता भिये नासतना कोणाक भियेना जेजूक आमी परगट करता वय आमी क्रिस्तांव वय वो आमचो भवार्थ ह्या दिसांनी तुमी वाचलां आसलेलें झारखंड फादर स्टॅन स्वामी SJ जेजुईट हाका नॅशनल सेक्युरिटी एजन्सीजान
बेश्टोच धरून गुण कोणीन घालता. कार्य एकूच, तो गोरिबा पासत झुजतालो. स्टँड फॉर स्टँड. हो आयज एक उलो जावन आसा. हे वायट पळय लोक आमच्या गरीब आदिवासी भाव भयणी सगळें कोत्तात, तांकां लुटतात. कोळसो, तांचें उदक, तांचें मिना सगळीं व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी वतात. तांचेर आड वचूंक फादर स्टॅन स्वामी उबो रावलो. लोकांक ताणें शिडकायले. अशें करता आसतना जेजूचो साक्षीदार तो जालो, प्रवादी जालो. त्या पासत आतां तो 80 वर्सां वयर आसा. तरी आसतना ताका जायते पिडापीड दितात, ताका जेलीन घालतात. फादर स्टॅन स्वामी काळजीदारपणान जेजूचें कार्य फुडें व्हरता. दुसरे सुवातेर काळजीदारपणान दुसऱ्यांक बोगसूया. बोगसणें दिवंक सोंपें न्हय. कांय लोक आमकां जायते वायट करतात. असल्या मनशांक हांवें बोगसूंक जाय काय? ग्रॅहम स्टेन्साची बायल ग्लॅडिस स्टेन्स आनी ताची धूव जी ऑस्ट्रेलियाक आसली न्ही, व्हडलाक पळय तेन्ना, ताणेन ह्या लोकांक जाणीन आपल्या पतीक आनी दोगां भुरग्यांक, ल्हान सुकुल्ल्या भुरग्यांक जिवेशी मारलेले, तांकां ती बक्षिता. हें सोंपें न्हय. जेन्ना आमकां दुसरे वायट करतात, आड वेतात, आमचे वाटेर जायत्यो आडकुळ्यो हाडटात, तांकां भोगसूंक हे आमचे क्रिस्ती कायदे. हें करून जेजू आमकां आपयता. आनी तिसरे सुवातेर काळजीदारपणान आमी ल्हानवीक जावया. मोगान इश्टानो, ही पिडा रोग जी आतां आमचे मदें आसा, ताचे पासत जायतो लोक उचामूळ जाला. कांय जाणां कोणें बरें बरें काम आसलें, जायते दूड जोडटाले, आतां तें ना. अवचितूच तीं गरीब जाल्यात, भिरांत आयल्यात. कितें जातलें म्हजें आनी म्हज्या भुरग्यांचें? काम ना, दूड ना, कितें करया? भुरगीं इस्कॉलाक वचना. काळजीदारपण आमकां आपयता जेजूचेर बाबाड धरून ल्हानवीक जावन. मोगाल इश्टानो, आयच्या शुभ वर्तमानाचे नीम आनी व्हड जेजू म्हणटा, चल उठाच आमी या. खंय या? जेजू आपल्या शिशांक घालतालो. चल या, आतां म्हाका धरतले, जिवेशी मारतले, खुर्सार लायतले, पूण हांव पुनः जिवन जातलो. मिसाच्या शेवटाक पाद्री म्हणटा, वचून यात. खंय वचात आनी खंय यात, परत यात. जेजूचे साक्षीदार जावन काळजीदारपणान जेजूक गोवाय दिवंक परत यात. वचात तुमच्या घरा, काळजीदारपणान जेजूक गोवायकी जावंक, गोवाय जावंक ताच्या जिविताचेर, शुभ वर्तमानाचेर. हें करूंक देव आयज आमकां, तुका आनी म्हाका पवित्र आत्म्याच्या बोलान भोगता. ल्हानवीक जावंक, काळजीदार जावं, बोगसणें दिवंक आनी खरें गोवाय जावंक. हीच कृपा आनी बोल आयज जेजू कडेन ह्या मिसान आमी मागुया. आमेन. भारताच्या मागण्यांक आमी तयार जावया. आमच्यो कांय गरजो आसात, ह्यो गरजो देवा मुखार आतां आमी दवरुया. पूण तुमचेर देवून येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बल तुमी घेतल्या आनी जेरुसालेम, आख्खे जुदेयांत आनी सामार्यांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्या. आमच्या बाब सायबान बिस्मानी, पाद्री माद्रींनी आनी हेर मोठवाशी भावा भयणींनी पवित्र आत्म्याच्या बलान धर्मा आड येतल्या उत्सवण्याक काळजीदारपणान फुडो करून संवसारांत ते जेजूचे गोवाय जावन तांकां बापाचो आदार मागुया.
साक्षी दितात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या वरचेच्या फायद्या पोर्तल्यो सवलत्यो निर्माण करून वरचेच्या वचोन्या मुखार काळजीदारपणान झुजून तांकां बापाचो आदार मागुया. आख्ख्या संवसाराक वचात सगळी लोचणीक सुवर्तमान परगोवतात. सायती आमची क्रिस्ती भयणी भाव जेजूचें सुवर्तमान परगोवून संवसारांत शिपडल्यान येतोल्या वचोन्यांक काळजीदारपणान फुडो करून आपल्या भावार्थांनी जेजू गोवाय दिवन तांकां बापाचो आदार मागुया. कित्याक तुवें देखलाय आनी आयकलाय तें सांगून सगल्या मनशां मुखार तूं ताचो साक्षीदार जातलोय. आमी हांगासर जमलेल्यांनी आमकां मेळिल्ली शिकवण मनांत दवरून आमचे सोर भोंवती आमी काळजीदारपणान वावरून जेजूची गोवाय जावन आमकां बापाचो आदार मागुया. सर्गीच्या बापा, तूं आमची सुरवात आनी शेवट. जें बरें तुवें आमच्या जिवितांत सुरू केलां तें शांती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी सोतोसान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तुज्या हातांतली पत्तून घेता. तांचे वरवीं आनी सायबीणबाईचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी भरोसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोरेस्पोद तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सरेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा.
आपल्या आंकवारपणाची बुडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तियेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाता आमचेय ताळे मेळून निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण ससूंकपेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गोवनी बाबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरगो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची कामतूक कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचो पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दोन दोता आनी सर्व काली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोली. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन उलोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुकय आनी सर्व आकांतांतली वाठार. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासनाच्या जिविताक आमकां सांग. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोक मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू, तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओथमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आसुंता सायबीणीक नोवेनाचे मागणे. आसुंता सायबिणी, आसुंता सायबिणी, आमचे फिरगोजेचे राणी, आमचे फिरगोजेचे राणी, तुजे विशीं व्हड व्हड वस्तू देवान आदींच परगोट केल्यो आनी देवा बापान तुका दुतां दोलबारा वयर कुडी ओतम्या सयत सुर्गींच्या वैभवाक उबारून वेली आनी तुका स्वर्गार संवसाराची राणी केली. मोगाच्या माय तुज्या एकल्याच पुताक
तुवें तुवें आमचे सोडवणे पासत आमचे सगळे बसत भेटयलो भेटयलोय आनी सगल्या आनी सगळ्या मनशांक मनशांक सोडवण मेळलेले सोडवण मेळ्ळी पळोवंक तुजें तुजें मायपणाचे मायपणाचें काळीज काळीज सदांच सावंड येता सदांच सांवळेता आसुंता साहेबणी आसुंता सगळी आमचे फिरगोलीचे राणी आमचे फिसोलीची राणी आनी मोगाचे माय आनी मोगाची माय देवाचे कृपे देवाचे कृपे आनी इश्टागोटी आनी शांती आमचे फिरगोजेक सांबाळ आमचे फिसोलीक सांबाळ आनी सगल्या आमच्या भाव भयणांक सगळ्या आमच्या भावनांक जे परदेसांत जे परदेसांत आनी दारबार आनी दारबार वावुरतात वावुरतात तांकां राख तांकां राख आनी सांबाळ सगल्या आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव अदीक करून हो उपकार जो व्हडा विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता खेरीत भाशेन झोन 6च्या आमच्या बाबा भयणां खातीर ह्या वेळार मागुया म्हाका फावो कर म्हाका फावो कर म्हज्या आत्म्यांक म्हज्या आत्म्यान बऱ्याक पडत जाल्यार बऱ्याक पडत जाल्यार आसुंता साहेबणी आसुंता साहेबी आमचे राणी आमची राणी आनी बो पवित्र आनी भोव पवित्र संस्काराचे माये संस्काराचे माये तूं आमचो धीर तूं आमचो धीर आनी आदार आनी आदार आमकां तुजे कृपेन आमकां तुजे कृपेन आनी आशिर्वादान आनी आशिर्वादान भर आनी आमी सदांच आनी सदांच देवाची खुशी करून देवाची खुशी करून माये आमकां शिकय माये आमकां शिकय गो मोगाल माय भोव मोगाल माये आसुंता साहेबणी आसुंता साहेबी आमच्या बसत माग आमची बसत नाम आमेन Noman Maria Kupemble, Service Both Jataisa, Osam Dent Sudo, and Sado Zapu Jesu. भाग्यवती मुली देवाची मैया मा भव्यान कदीन नदिको वरदाना जामना जाबलारमेन Noman Maria Kupemble, Service Both Jataisa, Osam Dent Sudo, and Sado Zapu Jesu. भाग्यवती मुली देवाची मैया मा भव्यान कदीन नदिको वरदाना जामना जाबलारमेन Noman Maria Kupemble, Service Both Jataisa, Osam Dent Sudo, and Sado Zapu Jesu. भाग्यवती मुली देवाची मैया मा भव्यान कदीन नदिको वरदाना जामना जाबलारमेन Moima Pak and Putak and Povitra Atman. आदि आदि सदां मुखार भयणी भावांनो आमकां आर्थीक सहयोग दिला वेल विशर 6व्या जोनांतान 5000 रुपया वेल विशर 7व्या जोनांतान 2000 रुपया बिस्मार्क वाज 1000 रुपया लाजार मिनेझेस 5000 रुपया झोन नंबर 6 समुदाय नंबर 12 9500 रुपया झोन नंबर 8 समुदाय नंबर 16 5550 रुपया झोन नंबर 16 समुदाय नंबर 13 400 रुपया झोन नंबर 16 समुदाय नंबर 12 500 रुपया ह्या आमच्या भाव भयणींक आमचे दिनवास देवान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता उबी रावया प्रार्थना सरेस्परा आमच्या मोगाल बापा बाग्यो तांकवार मारयेचो उगडास करून स्वर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तेच आंकवार मारयेचे आनी सगळ्या तुज्या भक्तांक सांगता सासणाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोत तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बा आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Shalom.